असली तिखसण मारताना मागीर हातीक बगपाके पडटा सामके. हे पळयात 1 किलो 5 किलोची तेन्ना अशा तरेन सगळी बॉक्सां आमी रेडी करून घेतलेली. संडे येवपाची प्लॅन करता. संडे म्हणजे आमचे मसाले आसा. फिश करी मसालो सुद्दां मसाले आमचे आउट ऑफ स्टॉक जाल्ले आसा. गरम मसालो हे दोनूय मसाले जे आसा ते पावसान म्हणटा तशें करपाक पॉसिबल ना. रेड चिली पावडर. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. तर थंबनेल तर तुमी पळयलेच आसतले आनी थंबनेला वरसून तुमकां कळत आसतलें की आयचो व्हिडिओ जो आसा तो कित्या रिलेटेड आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो परत एकदा हांव म्हणटा तशें मसाले रिलेटेड घेवन येयल्ले आसा. सो लास्ट व्हिडिओ तर तुमी पळयलोच आसतलो. तेतून आमी मसालो बीन पॅक केल्लो, स्पेशली म्हणटा तसो गरम मसालो बीन पॅक केल्लो. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा तो मातसो वेगळो आसा, कारण त्या दिसा न्हय म्हाका तुमकां बाकीचे मसाले जे आसा ते दाखोवपाक गावोंक नासले, कारण त्या दिसा रेड चिली पावडर बीन स्टॉकान येवंक नासलो, म्हटल्यार रेडी जावंक नासलो. बट आयज म्हणटा तशें सगळे आमचे मसाले जे आसा ते स्टॉकान येयल्ले आसा. म्हटल्यार गरम मसालो, फिश करी मसालो आनी रेड चिली पावडर सुद्दां. हे तीनूय म्हणटा तशें टोटल सामके मसाले जे आसा ते आमचे स्टॉकान येयल्ले आसा. आणि लास्ट व्हिडिओन तुम्ही भरपूर असो रिस्पॉन्स दाखयलो आणि खूपशा जाणांनी ॲडव्हान्स बुकिंग सुद्धा करून दवरलेले आसा मसालो. सो भरपूर बरें दिसता. खरेंच मनापासून थँक्यू की तुम्ही परत एकदा अशेंच म्हणटा तशें म्हाका म्हाज्या धाकट्याशा बिझनसान सपोर्ट करता आणि त्याच बरोबर भरपूर असो रिस्पॉन्स दाखयता. सो खरेंच मनापासून थँक्यू. आणि जितल्यांनी म्हणटा तशें ऑर्डर परत रिपिटेड ऑर्डर दिली म्हाका, तेका लागून सुद्धा खरेंच मनापासून थँक्यू. तर आयचो व्हिडिओ आसा म्हटल्यार आयच्या व्हिडिओन न्हय तुमकां बाकीचे मसाले सुद्दां हांव दाखयतलें, म्हटल्यार कशे तरेन आमचे कडेन स्टॉक येयल्लो आसा आनी त्याच बरोबर कसलो कसलो मसालो सुद्दां आसा. तेच्या भायर म्हणटा तशें हांव तुमकां हें सुद्दां सांगतलें की हांव एक्चुअली मडगांव सायड केन्ना येवपाचें बीन आसा तें. सो हेजी थोडीशी आयडिया तुमकां दितलें. तर फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता, म्हाज्या दिसतात आसतलें तुमकां हे पळयात. सो सगळे हांगसर हांवें जे कितें आसा मसाले ते सगळे हांगसर हाडलेले आसा. सो हांव एक एक करून तुमकां आतां दाखयतलें. म्हटल्यार रेड चिली पावडर सुद्दां बरे तरेन आमचो रेडी जावन येयल्लो आसा. रेड चिली पावडर, गरम मसालो तर ऑलरेडी तुमी पळयल्लो आसा. फिश करी मसालो सुद्दां स्टॉकान येयल्लो आसा. आनी तेच्या भायर न्हय म्हाका आतां 2 ऑर्डरी ज्यो आसा ते मेजर अर्जंट अशे आसा, जे पॅक करूंक जाय. आयच्या आयज पॅक करूंक जाय आनी फाल्यां ते न्हय कशाय तरेन कुरियर करपाक जाय. कारण एक आसा ती हैदराबादची ऑर्डर आसा, सेकंड आसा ती म्हटल्यार न्हय ठाणे, बॉम्बे ठाणे. सो हांगासली ऑर्डर आसा. म्हटल्यार टोटल 2 ऑर्डरी आसा आनी दोनूय ऑर्डरी आयच्या आयज म्हाका पॅक करून न्हय ते फाल्यां कशाय तरेन कुरियर करपाकूच जाय. कारण एक म्हजी सबस्क्रायबर आसा न्हय ती UK वयता, म्हटल्यार 1 मेक म्हणटा तशी ती UK वचपाची आसा. तेका लागून न्हय ठाणे जो मसालो आसा तो बेगिना पावूंक जाय. सो आयज सद्या हांव एकलेच बसतलें पॅकिंग बीन करपाक. मागीर सांजचे टायमार संजय म्हाका जॉयन जातलो. तर अशे तरेन आयज आमचो टार्गेट आसा. तर तुमकां दाखयता कशे तरेन मसालो आसा आनी कसलो मसालो आसा तो. आनी लास्ट टायम सुद्दां हांवें स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्लो. सो आयज सुद्दां कॉन्टॅक्ट नंबर दिता स्क्रिनीचेर. तेचेर तुमी म्हाका व्हॉट्सॲप करून ऑर्डर तुमची बूक करूं शकता. आनी बाकीची डिटेल्स जर कसली जाय जाल्यार तुमी व्हॉट्सॲप कॉल करून ऑर व्हॉट्सॲप चॅट करून सुद्दां म्हाका सगळे इन्फो जो आसा म्हटल्यार कितें रिलेटेड कितें विचारूंक जाय जाल्यार तुमी विचारूं शकता. तर चला टायम वेस्ट करूया नाका, डायरेक्ट म्हणटा तशें मसालो पळोवन घेवया कसलो कसलो मसालो आसा तो. सो गायज हे पळयात, हे तीनूय आमचे मसाले आसा. तर सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार गरम मसालो दाखयता तुमकां. सो हो जो आसा न्हय तो आमचो गरम मसालो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता कशा तरेन तेजो कलर येयल्लो आसा आनी कशा तरेन तो रेडी जाल्लो आसा. ऑलरेडी लास्ट व्हिडिओन हांवें तुमकां डिटेल्सान दाखयल्लो गरम मसालो कसो कितें आसा तो. तर हो आमचो गरम मसालो आसा. तुमकां लागींसून सुद्दां दाखयता. तर हांगसर तुम्ही गरम मसालो बारीकान पळोवंक शकता, म्हटल्यार कशा तरेन तो रेडी जाला. आणि त्याच बरोबर त्याचा कलर सुद्धा हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता. एकदम भडक असो येवंक ना. आणि तेच्या भायर ना हो तुमकां असो दाखयता. एकदम पावडर अशी ना, म्हटल्यार पावडर जर जाल्ली न्हय
जाल्यार अशे तरेन तो डायरेक्ट असो पडटा आसलो, पण हो मातसो न्हय असो म्हटल्यार मोठो असो आसा. मोठो म्हटल्यार न्हय तेकाच लागून म्हणटा की मुसरीचे गिरणीर जर तुम्ही बारीक करून हाडीत ना जाल्यार तो पावडर असो जावन येना. आणि त्याच बरोबर तितून जे इन्ग्रेडियंट आमी यूज करता न्हय ते एकदम बारीक अशें जायना, मातशें अशें उरता. सो तेका लागून जेन्ना बी तुमी कितें करीत न्हय गरम मसाल्याचे सो एकदम बेस्ट जाता. तर हो काय हो गरम मसालो. तर गाइस अशा तरेन आमचो गरम मसालो रेडी जाता. सो गरम मसाल्या बद्दल थोडीशी आयडिया दिता तुमकां. म्हटल्यार तुम्ही कितें कितें यूज करू शकता, स्पेशली आमचो गरम मसालो. तर गरम मसालो जो आसा न्हय तो म्हणटात तसो नॉनव्हेज सुद्धा जर कितें करता जाल्यार सुद्धा यूज जाता. आणि प्लस वेज जर तुम्ही कितें करता जाल्यार सुद्धा यूज जाता. म्हटल्यार वेज सांगपाक गेल्यार रोस्ट बीन करू शकता तुम्ही. आणि नॉनव्हेज सांगपाक गेल्यार चिकन म्हण, मागीर क्रॅब करी म्हण, मशरूम करी म्हण, हे सुद्धा तुम्ही करू शकता. खूपशे जाणां विचारतात की चिकन करी म्हटल्यार शागोती बीन करता तेन्ना आमी यूज करू शकता. तर हय, शागोतीक सुद्धा यूज करू शकता तुम्ही. तर हो आमचो गरम मसालो जालो. आता आमी सेकंड मसालो पळोवन घेवया, तो म्हटल्यार फिश करी मसालो. हो आसा आमचो फिश करी मसालो. तर फिश करी मसालो तुम्ही पळोवं शकता. एक्चुअली न्हय आमच्या भशेन आमी हेका हरवो मसालो म्हणटा. सो आता खुबशे जाणांनी तेका फिश करी नांव दिल्लें आसा. सो फिश करी म्हटल्यार फक्त तुम्ही फिश करीकूच यूज करपाक जाय असो बी ना. तर हांगसर तुम्ही पळोवं शकता कशा तरेन तो रेडी जाल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं तुमकां दाखयता की त्याचो कलर कसो कितें आसा, कशा तरेन तो रेडी जाला. सो फिश करी मसालो सुद्धा तुम्ही बारीकान हांगसर पळोवं शकता, त्याचो कलर पळोवं शकता आणि बारीकान सुद्धा तुम्ही नोटीस करू शकता. हो आसा फिश करी मसालो. सेम तोय बीन तसोच आसता. एकदम पावडर असो जावन येना अशा तरेन तो आमी रेडी करून हाडटा. म्हटल्यार आमी रेडी करतना तशें सांगता की चड बारीक बी करनाका म्हणून. म्हटल्यार आमकां पावडर असो नाका तो. कारण जेन्ना बी आमी फिश करी मसालो यूज करता कित्याकूय करी बीन करतना तेन्ना तेचो फ्लेवर जो आसा न्हय तो बेस्ट येवपाक जाय. सो बारीकान हांगसर तुमी पळयत न्हय जाल्यार हो पळय अशा तरेन रेडी जाता. तेचो कलर बी पळोवपाक शकता. आणि फिश करी मसालो आणि रेड चिली पावडर त्याच्या भितर फरक सुद्धा मागीर कळटा. तर हो पळय हो आमचो फिश करी मसालो. तर गाइस अशा तरेन आमचो फिश करी मसालो रेडी जाता. तर आता फिश करी मसालो जो आसा न्हय तो तुम्ही नुस्त्याचे हुमण करता म्हटल्यार फिश करीकूच यूज करपाक जाय असो बी ना. जसो की तुम्ही गरम मसाल्या बद्दल आयकला की वेज आणि नॉनव्हेज सुद्धा यूज जाता. सेम तसोच होय बीन वेज आणि नॉनव्हेज सुद्धा जर कितें करता जाल्यार सुद्धा यूज जाता. म्हटल्यार स्पेशली आमी सिंपल अशें कडवण बीन करता. थोडी जाणां सवरक म्हणटा कडवण बीन करता तेका सुद्धा यूज जाता. तेज्या उपरांत फिश करी कसली जर तुम्ही करी करता म्हटल्यार कसले जर तुम्ही हुमण करता, काळे खुबे करता जाल्यार तेका सुद्धा हो यूज जाता. फिश फ्राय करताना सुद्धा हो यूज जाता. ओके, तर हो आमचो फिश करी मसालो जालो. तेज्या उपरांत आता आमी तिसरो पळोवया तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर. सो हो पळय हो जो दिसता न्हय तो आमचो रेड चिली पावडर आसा. हेच्या भितर आनी हेच्या भितर कितें फरक आसा तो सांगता. हो जो मसालो आतां भरपूर असो लायट आसता. म्हटल्यार हेजे न्हय तुम्ही करी बीन करू शकना. हो फकत न्हय तुम्ही नुस्तें फ्राय बीन करतना यूज करू शकता. रेड चिली पावडर आसा तो. रेड चिली पावडर जर तुम्ही बारीकान हांगसर पळयत न्हय जाल्यार तेजो फरक कळटा सामको. म्हटल्यार हेजो कलर आणि फिश करी मसाल्याचो कलर सारको वळखपाक कळटा. आणि तेज्या भायर हो मसालो सुद्धा आमी एकदम पावडर कसो करून हाडिना. मातसो तेजो टेक्स्चर जो आसता न्हय तो अशा तरेन आसता. हो पळय खंयचोच मसालो आमी एकदम पावडर कसो करून हाडिना. कारण जेन्ना बी तुम्ही यूज करता तेन्ना तेजो फ्लेवर तेजो टेस्ट जो आसा तो परफेक्ट येवपाक जाय. सो तेकाच लागून अशा तरेन हाडटा तो. आणि मुसराची गिरण जे आसता न्हय तेजेर एकदम बारीक बी जायना. मातसो जे इन्ग्रेडियंट आमी यूज करता ते अशा तरेन उरता. हे पळय सो हेजो कलर सुद्धा हांगसर तुम्ही पळोवपाक शकता. हे पळय आणि हांगसर हो रेड कलर जरी दिसला आसत न्हय जाल्यार तो एकदम लायट असो मसालो आसा. चड भडाक अशें जायना आणि चड स्पायसी जायना. फिश फ्राय बीन करपाक एकदम बेस्ट आसा. सो जसो की तुम्ही हो मसालो पळयलो लागींच्यान पळयलो तसोच न्हय हो मसालो म्हणटात तसो कशा तरेन बारीक जाला तोय तुम्ही पळयलोच आसतलो. तर तेज्या उपरांत म्हणटा तसो फिश फ्राय बीन करतना बेस्ट बटाट फ्राय करतना तेन्ना सुद्धा हो तुम्ही यूज करू शकता. बाकी करी बीन करतना यूज जायना. फक्त कितें नुस्तें बीन फ्राय करता जाल्यार तो यूज जाता. तेज्या भायर न्हय तुमकां आनी एक सांगता ते म्हटल्यार न्हय
सध्या पावसाचो सीझन स्टार्ट जातलो, ऑलमोस्ट पावस लागीं पावला, पावस आता येवपाक स्टार्ट जातलो. सो तेकाच लागून एक एडवान्स गजाल सांगता तुमकां. खुबशे जाणांक हांव म्हणटा तशें कॉन्टॅक्ट करून सुद्दां सांगता की फिश करी मसालो जाय जाल्यार एडवान्स तुमी घेवन दवरात. कारण फिश करी मसालो असो आसा जो पावसान आमकां अजिबात करूंक गावना. कित्याक गावना तें सांगता. कारण गरम मसालो जो आसा न्हय तो आमी भाजून रेडी करता. ओके, बट फिश करी आनी रेड चिली पावडर जो आसा न्हय तो आमी भाजिना. तो आमी म्हटल्यार तेजे जे इन्ग्रिडियंट आसता, तेजे मिरसांगो ज्यो असतात ते वतान सुकयता आनी ते मागीर कुटून हाडटा. सो पावसान काय आमकां अजिबात वत गावना. तेका लागून हे दोनूय मसाले जे आसा ते पावसान म्हणटा तशें करपाक पॉसिबल ना. गरम मसालो तर पॉसिबल आसा, बट हे पॉसिबल ना. सो जितलो जाता तितलो तुमी एडवान्स घेवन दवरा. म्हणूनच सांगता की पावसान हे पॉसिबल ना. कळत आसतलें तर आतां हांव पॅकिंग करूंक स्टार्ट करतलें. सो परत एकदां सांगता, हो गरम मसालो, हो फिश करी आनी हो रेड चिली पावडर. सो तिनाय बद्दल तुमकां बरे तरेन कळ्ळें आसतलें. तर आतां एक एक करून पॅकिंग करपाक स्टार्ट करता. सो जेंच्यांनी आजून बुकींग करूंक ना ऑर ऑर्डर करूंक ना तांकां स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, फटाफट तुमी ऑर्डर करून घेवं शकता. ओके, ऑर म्हाका कॉल बी करूं शकता. तर चला आतां पॅकिंग करूंक आमी स्टार्ट करूया. सो हे मशीन न्हय घेतलेलें भरपूर यूज जालें आमकां, भरपूर बऱ्या तरेन यूज जाता सामकें. अशें करून दवरल्या उपरांत तेकाय बीन बरें जातलें न्हय, म्हटल्यार संजयाकूय बरें जातलें. कारण जेन्ना आमी कुरियर करता न्हय तेन्ना भरपूर टायम लागता बॉक्स बीन ते हे करपाक. तेका भरपूर टेप्स बीन मागीर यूज करचे पडटा. आनी हांगसर हांवें न्हय नोट करून घेतल्या. म्हाका दिसता चीट खंय तरी उरले. सो एग्जॅक्ट कितले जाय कितें जाय ते हांवें न्हय नोट करून घेतला. सो एक्चुली म्हाका परत न्हय उठचेंच पडलें कारण डायरी घेवन बसोंक ना. सो हे पळय दोनूय न्हय नोटबुकीचेर हांव नोट करून दवरता. सो म्हाका इजी जातालें. आनी ओके, सो थोडी जाणां अशी पॅकिंग करूंक सांगतात म्हणजे तांकां क्वॉर्टर केजी जाय आसता. ओके, सो सेपरेट अशें सुद्दां पॅकिंग करून दिता आमी. कोणाक सपोज स्पेशली जेन्ना अशें भायर बीन फॉरेनाक व्हरता तांकां आमी अशें पॅक करून दिता. तर तुमकां यूज करपाक बी इजी जाता न्हय, म्हटल्यार क्वॉर्टर केजी काडलो यूज केलो अशें तरेन. सो हे सद्या 1 kg घेता पॅक करूं. हांगसर न्हय हांवें एक ऑर्डर म्हणटा तशी रेडी केली. म्हटल्यार हांगसर न्हय अशा तरेन भरून घेतले. हे पळय 1/2 kg फिश करी आनी तेजे उपरांत 1 kg रेड चिली पावडर आनी तेज्या मागीर परत म्हणटा तशें हांगसर 1 kg रेड चिली पावडर. सो अशे तरेन एक ऑर्डर हांगसर रेडी केली. सो आतां म्हाका करूंक जाय ती म्हटल्यार न्हय 1 kg गरम मसालो, 1 kg फिश करी मसालो. बट पॅकिंग क्वॉर्टर केजी करूंक जाय. म्हटल्यार एका किलाची न्हय 4 पॅकेट्स करूंक जाय गरम मसाल्याची बी आनी फिश करी मसाल्याची बी. हांगसर न्हय ऑलमोस्ट म्हणटा तशें हांवें बरे तरेन पॅकेट्स जी आसली ती रेडी करून घेतली. ही पळय क्वॉर्टर केजी अशे तरेन रेडी केली हांवें. 4 पॅकेटां गरम, 4 पॅकेटां फिश करी. सो आतां न्हय रेड चिली पावडर जो आसा तो 1/2 kg जाय. सो सगळ्यान पयलीं न्हय तो ह्या डब्यांनी काडून घेतले आनी तेच्या उपरांत तो आयदनान हे करून मागीर पॅकेट भरतले. कारण ह्या पिशवेंतलो मेन म्हटल्यार काडूंक जाय तेका लागून. सो सगळ्यान पयलीं डब्यानूच घालून घेतले म्हणजे म्हाका इजी जाता मागीर ते. आनी मास्क सद्या हांवें काडला कारण खूब गरमी जाता मास्क घालून आनीक फिक्सण हे जाता. सो हे असले डबे असले न्हय का आमकां पॅकिंग करून दवरूंक खूब बरें जाता, इजी जाता.
आणि मसालो पॅक करून जाल्या उपरांत म्हटल्यार मसालो पॅक करतना तुमकां कांयच कळना, कांयच जायना, पण मागीर तुमी हातीचेर जेन्ना उदक घालता पळय तेन्ना सामके भगभगे पडोंक स्टार्ट जाता, तिखसण मारता सामकी. सो आतां स्टार्ट जाल्या. पॅकिंग करतना कांय कळना, तेच्या मागीर म्हणटा तशें तिखसण स्टार्ट जाता सामकी. मशीन बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. सो चला या मातशें हे करता, काढून बीन घेता, क्लियर करता मातशें आनी मेळटा तुमकां. ओके. आणि त्याच्या मागीर सांगता एक्चुअली मडगांव सायड बीन हांव केन्ना येवपाचें आसा ती इन्फो दिता हांव तुमकां. ओके. सो हे मातशें काढून घेता. सो हे पॅक आयज म्हणटा तशें इतली पॅकिंग करूंक जाय म्हाका, कशेंय करूं. तर चला मातशें हात बीन धुवून घेता आनी फुडली इन्फो दिता तुमकां हात पांय कशें जाले ते. सिरियसली तुमकां हात दाखयता म्हाज्या पळयता. सो तुमकां न्हय खरेंच हात दाखयता, हातीची कंडिशन पळय कशी जाल्या ती. ही पळय एकदम घाम सुटलेलो आसा आणि त्याच बरोबर न्हय आता इतले तिखसण मारतली हातीक म्हाज्या वांगडा, भयंकर म्हणटा तशी. सो हो काढून दाखयता तुमकां पळयात. आणि हेका तर चडूच तिखसण आसा न्हय. सो पळयात एका असली तिखसण मारतना मागीर हातीक भगभगे पडटा सामके. हे पळयात पयले न्हय मसालो म्हणटाना खूब बरो, खूब इजी दिसता, बट भरपूर त्याच्या फाटल्यान त्रास असता. सो अशा तरेन सुद्धा आमी त्रास हे करता फाटल्यान. इवन म्हणटा तशें पॅकिंग करतना सुद्धा इतली तिखसण बसता ना तोंडाचेर बी. तरी आतां आमी मास्क बीन घालता, बट मास्क घालून सुद्धा खूब एकदां तिखसण बसता. आणि हँड ग्लोव्स पळयात कसो जाला तो. हे पळयात कसो जाला तो पळयात. सिरियसली हेच्या पयलीं हांवें केन्ना कॅमेरेचेर दाखोवंक ना, फर्स्ट टायम दाखयता पळय. सो अशा तरेन कंटिन्युअसली पॅकिंग करून बसता आमी. आणि लास्ट टायम सुद्धा तुम्ही पळयला आमी रातची 1-2 जायसर सुद्धा पॅकिंगाक बसलेली आसा. आतां सुद्धा आमकां तेच फॉलो करपाक जाय. तर चला हे मातशें क्लीन करून घेता, हे सारकें दवरता आणि त्याच्या मागीर फुडली इन्फो जी आसा न्हय केन्ना हाडून दितले, बाकीचे जे क्वेरी आसा मागीर ते क्लियर करता. ओके. बऱ्या तरेन हांव म्हणटा तशें मातशें फ्रेश जालें. फ्रेश म्हटल्यार ना हात बीन बऱ्या तरेन क्लीन करून घेतले, म्हटल्यार तिखसण बीन लागपाक जायना तेका लागून. तर आतां म्हणटा तशें जे क्वेरी आसा ते आमी क्लियर करूया. तर तेच्या पयलीं हे बीन काडून घेता. ओके. सो जे आतां आमचो वगत आसा ते म्हणसर हांव म्हाजी क्वेरी जे आसा ते क्लियर करूं शकता आणि तो येयल्या उपरांत मागीर पॅकिंगेचो व्हिडिओ हांव फुडें कंटिन्यू करतले. तर आतां लोकेशना तुमकां खबरूच आसा, लास्ट टायम सुद्धा हांवें सांगलेलें लोकेशन वायज आमी येतली म्हणून. स्पेशली मडगांव वास्को बीन एका दिसा कवर करतली. बट एका दिसात अशें म्हणू शकना. जर मडगांव सायडीन एक्चुअली खूब ऑर्डरी आसा म्हाका. सो मडगांव सायड जर खूबच ऑर्डरी जाता सो एका टायमार आमी 30-40 ऑर्डरी घेवन येवं शकना. आनी येयली सुद्दां जाल्यार ते कवर करपाक न्हय मातशें टायम लागता, भरपूर टायम लागता. कारण एक लोकेशन अशें आसता की म्हणटा तशें भरपूर कितें म्हणटा तशें लांब पडटा. सो तेका लागून आमी अशें डिसायड केला मडगांवां कशे तरेन ऑर्डरी आसा ते पळयतली. बट आमी संडे येवपाची प्लॅन करता. संडे म्हटल्यार नेक्स्ट संडे, हो जो संडे येता न्हय तेन्ना आमी येवपाचो प्लॅन करता. प्लॅन म्हटल्यार एक्चुअली फिक्स आसा की बाबा थोडीशे ऑर्डरी घेवन संडे आमी कवर करतलीच म्हणून. संडे म्हटल्यार हो व्हिडिओ तुमच्या पर्यंत केन्ना पावतलो काय आयडिया ना म्हाका, म्हटल्यार 2-3 दिसांनी पावतलो दिसता हो व्हिडिओ. सो आमी एक्चुअली 27 तारीख येवपाची आसा. 27 म्हटल्यार ह्या संडे 27 तारीख पडटा आय थिंक सो जर ऑर्डरी जर मडगांवाचे चड आसात जाल्यार आमी फकत मडगांवात कवर करतली आणि वास्को मागीर नेक्स्ट टायम वयतली.
सो तुमकां कळ्ळें आसतलें मडगांव आमी 27 तारीख येतली, आय थिंक सो संडे येयला त्या दिसा. सो वॉट्सॅपार सुद्दां हांव कन्फर्म करून तुमकां सांगतलें केन्ना येवपाचें आसा. सॅटर्डे तुमकां हांव मॅसेज घालतलें आनी त्या तरेन पार्सलां घेवन येतलें, म्हणल्यार ऑर्डरी घेवन येतलें. प्लस मागीर सपोज जायना कवर जायना जाल्यार मडगांवचेच करतले, वास्को नेक्स्ट टायम येतले परत आनी तशें कवर करतल्या. विकान एक फावट आमी येतलीच म्हटल्यार येतली, तशी सामकी कन्फर्म आसा. विकान एक फावट येतली आनी ऑर्डरी क्लियर करतली. तेज्या मागीर ना सपोज वेर्णा बीन आसा जाल्यार ते हांव तुमकां मागीर सांगता, कशें कितें कन्फर्म करून सांगता. तशें पळोवंक जाय आमकां लोकेशन वायज कशें कितें आसा तें. तेज्या भायर पेंजीम सायड सांगपाक गेल्यार ना पेंजीम आनी पर्वरी हे एकाच दिसा कवर करतली आमी. एकाच दिसा पणजेचे आनी पर्वरचे ऑर्डरी ज्यो आसा ते हाडून दितली. तेजी डेट अजून फिक्स ना, तेजी डेट हांव तुमकां सांगतलें. व्हिडिओनूय पॉसिबल जाल्यार सांगतलें ऑर वॉट्सॅपार हांव तुमकां कन्फर्म करून सांगतलें, प्रत्येकाक मॅसेज घालतलें. तेज्या भायर नाही म्हणटा तशें म्हापसाचे ऑर्डरी आसा पळय, म्हापसा म्हाका लागीं आसा, भरपूर लागीं आसा. आनी पेडण्याचे जे ऑर्डरी आसा ते एनी टायम दिवं शकता, सांजचे येवन सुद्दां दिवं शकता. म्हापसाची ऑर्डर सेम तशीच आसा, सांजची सुद्दां येवन दिवं शकता. म्हटल्यार जशें संजय कामा वचून जशें एडजस्ट जाता त्या प्रमाणे. आनी कलंगूट सायड ओके आसा, पळोवया कशें कितें. बट जर तुमकां स्पीड पोस्ट बीन जाय जाल्यार तशें म्हाका तुमी सांगा, कारण खूब जाणां म्हणटात की तूं स्पेशली येवं नाका कारण तुका त्रास पडटलो, केपें बीन सायड तुका खूब लॉंग जातलें. सो तुमकां जर स्पीड पोस्ट जाल्यार तुमी तशें सुद्दां म्हाका सांगूं शकता, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. ओके, म्हटल्यार तुमी म्हाका लागूनच सांगता, एक्चुली म्हाका चड त्रास पडटलो ट्रॅवल करपाक म्हणून. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो चला संजय येयले उपरांत व्हिडिओ कंटिन्यू करता. सो मागीर तुमकां कशें कितें पॅक करता आमी, स्पेशली जेन्ना स्पीड पोस्ट करता तेन्ना आमी कशा तरेन ऑर्डर्स आमची पॅक करता हें तुमकां फुडें कंटिन्यू करता. पळयात हांगसर संजय येयलो. सो हाय हॅलो करून दी तेका पयलीं. हाय हॅलो, कशी आसा? कशी आहात? सो गायज संजय एक्चुली वदळ येयलो. वदळ म्हटल्यार बरो टायम जालो, तर व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता हांव. कारण नाही वदळच्यान म्हणटा तसो ही पॅकिंग करूंक बसलेलो तो. अशे तरेन पॅकिंग करून घेतली तेणी, भरपूरशे पॅकेट्स रेडी करून घेतले. म्हटल्यार दाखोवंक ना हांवें ही कशी कितें पॅक करता ती, कारण ऑलरेडी दाखयल्ली आसा लास्ट व्हिडिओन. सो दाखयता तरी तुमकां. हे पळयात, ही आसा 1 kg पॅकेट गरम मसाला आमचे. तेज्या उपरांत हांगसर आसा फीश करी मसाला 1/2 kg. हो पळयात अशे तरेन पॅकिंग आसता. आनी त्याच बरोबर हो आसा आमचो तिसरो मसालो, तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर 1 kg पॅकेट आसा. सो अशे तरेन संजयान हांगसर नाही सगळे पॅक करून घेतले, बरे तरेन थोडेशे पॅक केले. एक्चुली प्लॅनिंग आसलो की जी फाल्यां पोस्ट करपाची आसा तीच करतली, पूण मातसो प्लॅनिंग चेंज जालो की ही बीन करून घेतली तेणी. आनी आतां मेन अशें म्हटल्यार नाही आमी जेन्ना स्पीड पोस्ट करता नाही तेन्ना कशें कितें आमचें पॅकिंग आसता, कशें आमी पॅक करता बॉक्स बीन घालून. सो तें म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करूया, तें दाखोवया. तर हे पळयात हांगसर संजयच्या हातीन पॅक हे आसा, बॉक्स आसा. सो ह्या बॉक्सान आमी आतां पॅक करतली. म्हटल्यार जशें ऑर्डरी आसा त्या प्रमाणे पॅक करतली. सो ह्या बॉक्सान ना एकूच वयता न्हू रे, एकूच वयता न्हू. सो एकूच वयता अशें पॅकेट म्हणटा तशें 1 kg. बट हांगसर ना क्वॉन्टिटी चड आसा, 3 किलो 4 किलो आसा. सो आतां आमकां पळोवंक जाय कशा तरेन तें. हे पळयात सिंगल करपाक गेल्यार भरपूर बॉक्स वयतली. पळयात हे जे बॉक्स दिसता न्हय तितून 1 kg पॅकेट आसा. आनी अशे तरेन स्पीड पोस्ट करता न्हय तेन्ना आमी अशे तरेन हे रेडी करता. आनी प्लस तेका म्हणटा तशें बरे तरेन टेप्स बीन मारपाक जाय, अशेंच न्हय तेका टेपी बीन आसता भायर. आनी पोस्टान जेन्ना धाडटा न्हय तेन्ना तेंकां सिस्टमॅटीक अशी पार्सल जाय. हे पळयात. सो हांगसर तेणी 2 ऑलरेडी रेडी केले, हे तिसरे. सो जशे ऑर्डरी आसा ते वायज म्हणटा तशें आमकां आतां पॅक करूंक जाय. सो गायज आमचें अजून न्हय कामूच काबार जायना, फकत आमी बरोवन घेता, फकत आमी पॅक करता. सो फायनली म्हणटा तशें आमचे सगळे जितले आमी आयज काम हातीन घेतलेले तितले पॅक केले. एक्चुअली चिंतूंक नासलें की आयज हे कवर करतली म्हणून. आमी चिंतलेले की आमी जितले फाल्यां दिवपाक जाय तितलेच करतली, बट तेज्याकून चड जाले आनी बरे तरेन कवर जाले हे पळयात. सो हे आतां आमी काडून घेतली आनी जितले फाल्यां दिवपाक जाय
तेजेर आता काम करतली. सो हे ओव्हरऑल सगळे पॅकिंग झाले आसा, सगळ्यांक लेबलां घातली, आवाज सुद्धा बसलो आता. आणि प्लस हांगा आता परत नोट डाऊन करून घेता. हे पळय हेच्या वचून काम जायना, सो परत नोट डाऊन करून घ्या, परत कन्फर्म करा. सो अशा तरेन फायनली काम झाले एकदा. आणि 9:30 जाल्ली आसा, 9:30 मायस जाली. सो 10 जायत येयली तर झाले आता. सो ह्याच्या फुडें तुमकां आता कंटिन्यू करता की बॉक्सांनी कशें कितें करता ते. वदरच्यान सांगता पूण दाखोवन अजून, कारण कामूच जायना एक्चुअली. सो तेका लागून मातशें हे जालें, कितें टायम लागलो. पयलीं म्हणटात तशें हे पळयात, आतां आमी पॅकिंग स्टार्ट केलें. तर हांगसर सगळ्यान पयलीं हे पळयात, हांगसर संजयान पॅकिंग स्टार्ट केलें. सो आतां जें कितें काम आसता ना पॅकिंगेचें तें संजयाचेंच आसा, कारण तें सिस्टमॅटीक अशें पॅकिंग जावपाक जाय, तेका लागून. सो हांगसर आमी न्हय हे पळयात असले बॉक्स घेतला. हे बॉक्सान आमी शॉपा वरसून हाडटा. म्हटल्यार जेन्ना व्हडली ऑर्डर आसता न्हय 4 किलो 5 किलोची, तेन्ना अशा तरेन पॅक करून दिवचे पडटा आमकां. आणि भायरसून जर तुम्ही पॅक करून घेत नाही पोस्टाच्या भायर, जाल्यार तेका स्पेशली चार्जीस आणि पे करचे पडटा, न्हय रे. लास्ट टायम जेन्ना आमी पॅक करून घेतलेले पळय ते कपड्यान बीन शिवता पळयात, सो तशें जर करीत जाल्यार तुमकां 150 बीन चार्जीस घेता ते. सो तेका लागून आमी म्हणटात तशें आमी तशें पॅक करून दिता, कारण कस्टमराक तशें परवडपाक जायना तेका लागून, कारण तशें एडिशनल वयता मागीर ते. आणि अशें केल्या उपरांत आमी चार्जीस घेयना तुका पॅक करपाचे बी. तर गायज हांगसर ही पळयात आमची फर्स्ट ऑर्डर न्हय पॅक जाली. म्हटल्यार फर्स्ट बॉक्स आमी बरे तरेन पॅक करून घेतले. अशा तरेन न्हय ते पॅक करपाक जाय पळयात. सो फायनली डन, 1 बॉक्स इज रेडी. पळयात दाखयता तुमकां. हे पळयात हांगसर तेलाचे बॉक्स आम्ही अशा तरेन रेडी केले पळयात. अशा तरेन पॅक करूंक जाय ते सगळीकडे पळोवंक शकता तुम्ही. हे पळयात अशा तरेन रेडी केला. सो फर्स्ट बॉक्स तर रेडी जाले. सो आनीकूय ऑर्डरी वाडले, सो तेका लागून मातसो हे जालो, टायम हे जालो. सो आनी तेच बरोबर आमकां अशें कळोन येयलें की आमचो मसालो जो आसा तो आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. स्पेशली रेड चिली पावडर आउट ऑफ स्टॉक आसा, गरम मसालो सुद्धा आउट ऑफ स्टॉक आसा, अँड फिश करी मसालो तोय बीन आउट ऑफ स्टॉक आसा. म्हटल्यार तिनूय मसाले आमचे आउट ऑफ स्टॉक जाल्ले आसा. सो वदळूच तुमकां सकाळी दाखयले की बाबा हे मसाले आसा, बट ते अशे आमचे आउट ऑफ स्टॉक जाले. तर जितल्यांनी बुकींग केलें ना तितल्यांचे पयलीं मेळटले मसाले, आणि बाकीचे जे परत असले तशें आमकां स्टॉकान हाडपाक जाय. आमची सगळी जी पार्सलां असली ना फाल्यांची ती रेडी जाली. ही पळय अशा तरेन सगळी बॉक्सां आमी रेडी करून घेतलेली आसा. आणि टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 11:30 जाले सामकी. सो आतां आमी फ्रेश जातली, तेच्या उपरांत जेवतली बीन. सो अशें लायक खबर नासलें की आयज इतलो लेट जातलो, तरी बरे तरेन काम केलें आमी. तर ही फाल्यां पोस्ट करपाक जाय आमकां. सो टोटल 5 आसा, 2 धाकटी आसा, 3 व्हडली आसा. तर अशा तरेन म्हणटा तशें आयज रेडी केले आमी सगळे म्हणटा तशें. सो तुमकां स्टॉकूय सांगला हांवें कशा तरेन की आउट ऑफ स्टॉक जाला तो. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करूं. आणि स्क्रीनीचेर नंबर दिता तेचेर तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. हांव बेगिना म्हणटा तशें परत स्टॉक घेवन येतलें. सो म्हणटा तशें एडवान्स बुकींग करून दवरूं शकता तुम्ही. तर चला बाय बाय, गुड नाईट.